सो देर वॉज खुबश्यो कंप्लेनी आशिल्ल्यो बट आयचे सरप्रायज आय हॅव नेवर इन्फॉर्म कोणाकूच हांवें इन्फॉर्म केलो ना खंयच्या डिपार्टमेंटाक. सो माय सेल्फ आनी म्हजो जॉयंट मामलेदार आमी दोगांनी डिसायड करून आज हांगासर मारलें. सो आय सीज 2 मशिनां सीज केल्या हांगासर. एक JCB आशिल्लो तो दुसऱ्या वटेनच्यान गेलो. सो दीस वील कंटिन्यू लायक दीस इज इलिगल कंप्लेनी आसा आनी हे सायडीचे ऑलरेडी FIR फायल केल्लो आसा. इवन दो हे परती चालू आसा कंप्लेनी येत आसा तेचेर. आनी जे माल ते सीज केला. सो हांवें तेची 2 जे मशीन आहा तेची कस्टडी पुलीस दितलो कोचेर फोन केला. सो आतां कस्टडी दितलो आनी इवन आय रायट टू द मायन्स डिपार्टमेंटाकूय बरोवन धाडटलो की सीज केला. सो फर्दर जे एक्शन आसा लेट देम टेक. लायक हेचो सगळो डिटेल रिपोर्ट जालो ऑलरेडी धाडलेलो आसा. एज आय हॅव सेड हेचेर ऑलरेडी FIR केल्लो आसा. तरी हे इलिगलिटी चालूच आसा. इट शूड नॉट हॅपन हें आमकां दिसता. पूण तरी लोक करता आनी खंय खंय. सो एज फार एज हे आसा सांग्यान खुबश्यो इलिगल हें चलता. सो हेचेर प्रत्येक एक थोडे दिसांनी कंटिन्युअसली देर वील बी एक्शन जातलीच. कोण अरेस्ट केला अरेस्ट केला ना अरेस्ट कोणाक केला ना कित्याक आमी भितर पावले इमिजिएटली हांगासर जे लेबर आशिल्ले ते सगळे पळय हांगासरल्यान गाडी हाडल्या उपरांत. एक JCB आशिल्लो तो सुद्दां एस्केप जालो.